सुदीन बाब जस्ट वन थिंग काल फोंड्या एक रेप जालो कितें तेज्या विशयाचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? ती हांवें इन डिटेल तें पळोवना कारण हांव सामको हांगाच आशिल्लो अप टू 2 o'clock इव्हेंट जवळ जवळ 3 पर्यंत आमी गेल्या पूण नक्की जात सांजचो तुमकां हांव सगळें हेचे विशयी डिटेल्स सांगता. दुसरो म्हणजे रेप जाला हें खरें आसा पूण तें खरीच गोश्ट आतां जाला काय पयलीं जाला तें इम्पॉर्टंट. दुसरो विशय आसा म्हणटा पळय तो काल बाबून एक स्टेटमेंट केला की स्टेडियमां प्रायवेट दिवंक करूंक शकता म्हणून विचार आसा म्हणून हेचेर हे अशें करीत जाल्यार गोंयचे भुरगे स्पोर्ट्सान कशे वयर सरतले मागीर? एक म्हणजे सद्या परिस्थितीत ज्या तरेन बजेट गेलां 5 म्हयन्याचें त्या तरेन सगळे मंत्र्यांची खातीं उगडी पडल्या. कोणाचोच एक्सपेंडिचर इज नॉट मोर दॅन 10-15%. काल तुम्ही सांगा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान शेवट कितें सांगलें म्हाका 14%च आपलो एस्टिमेट हें जाला एक्सपेंडिचर जाला. हेचे वयल्यान एक सुद्दां डिपार्टमेंट कार्यरत ना. तुमकां हाजे फुडें जे 6 म्हयने उरल्या तातूंत हे कार्यरत जातले अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकांच म्हणटलों. The things are going totally in negative direction. कंट्रोल मात्तूय ना आनी त्या खातीरूच जे कितें पळय ते करता तितलें परत रेप्युटेशन जाता. पूण आमी प्रायवेट स्टेडियमां करूंक शकता किंवा आनी कितें येता कोणूय प्रायवेट करपाक दिता कितें PPP मॉडेल येता हें सगळें रिवर्स जातलें. ना पूण आमी स्पोर्ट्सान देखून प्रायवेट करूंक गेले जाल्यार कशें जातलें? सांगलें न्ही परत रिवर्स जातलें म्हणून. आतां जर कोण करता आनी कोण प्रायवेट करून तातूंत पयशे घालता पळय ते रिवर्स जातलें. So how you see the law and order situation in Goa right now? See, law and order situation in Goa is not good. We said yesterday on robbery, when the question of robbery came, हें सुदार जालो जाल्यार पयलीं सरकाराचे बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सुदारपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर आजचे डिमांड जाल्या नंतर हाजेर जर पळय बाकीची कॉलिंग एटेन्शन आमची आसा ताजेर डिस्कशन जाल्या नंतर हांव हाजेर म्हणलें. ओके सुदीन बाब आनी लेट असेंब्ली चलता पळय ते कितें चल्लां? 3 दिसांची एसेंब्ली दवरल्या. दिसा 27 डिमांड आसता. 27 डिमांडीचेर एक आमदारान जर 1 मिनीट उलयलो जाल्यार जवळ जवळ 27 मिनटां जाता. बट आर यू नॉट कन्सर्न ऑफ युअर हेल्थ? मागीर तुमकां त्रासान घालता हे इतल्या लेट आपोवन? प्रॉब्लेम आसता मत्सुदीन निवडीकराचोच न्ही. इट इज ऑल. ना पूण हे इतल्या लेट असेंब्ली धरून तुमकां त्रासान घालना? म्हणूनच आमी 9 दीस मागिल्ले न्ही.